एक रितीन संबंध जावचे मोगाचे न्हू आमच्या पसंदच्या संगतीचेर अकॉर्डिंग टू आवर लायकिंग्स. जर तर आयस्क्रीम खाताले सांगाता हर एक फावटी ते आयस्क्रीम पार्लरार येतात तांची इश्टागत जाता. तेंच जर तर बेबदे हर एक फावटी त्या गाडांगाक त्या बारांक सोरो पिवंक येता थंयसर तांची इश्टागत जाता. थंयच राजकीयांत आसले थंयसर ते इश्टागत जाता. समाज सेवा करतले थंयसर इश्टागत जाता. बिझनेस करतले ते सांगाता मेळटात. ह्या विविध तरांचे मनीस सांगाता मेळटात. थोडे फावटी आमी पळयता खबरो करतले स्त्रियो सांगाता मेळून खबरो करतात. ह्या खबरो करचे दादले आसल्यारय सांगाता मेळून ते खबरो करतात. म्हणल्यार आमच्या पसंदेचेर होंदून इश्टागत जाता. देव बरो दीस दिव तुमकां समेस्तांक. दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रम विक्षण करच्या विक्षकानो म्हज्या मोगाच्यानो तुमकां समेस्तां म्हजे नामान आनी प्रणाम. हो वेळ देवानच आमकां फोव केला. देवाची कृपा आमकां सांगाता हाडटा. तर सांतीसेम त्रिंदादीक नामान करून हो मागण्याचो वेळ आमी आराम करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त सदां काळ तुमचे सवे आसो. जेजूक आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आमी आपोवया. दैवी गायनां गिता बुकांत I32 I32 पान नंबर 120 पेज नंबर 126. जेजू ये म्हज्या काळजांत जेजू ये म्हज्या आत्म्यान हें गीत आमी गावया. जेजू ये म्हज्या काळजांत जेजू ये म्हज्या आत्म्यान जेजू ये म्हज्या मनान जेजू ये म्हज्या जिवितान जेजू ये म्हज्या काळजांत जेजू ये म्हज्या आत्म्यान जेजू ये म्हज्या मनान जेजू ये म्हज्या जिवितान काळजा दारू घडून सोम्या राखोन आसा तुका स्विकार करून तुजे थंय जियेता. काळजा दारू घडून सोम्या राखोन आसा तुका स्विकार करून तुजे थंय जियेता. वैसर्गीचे बापा तुवें आमकां रस्त आसतना तुजेच पासत आमकां रचलाय. तुवें आमकां रचलाय तुज्या पुता सुमिया जेजू क्रिस्त थंय तुज्या दैवीक शब्दां थंय पवित्र आत्म्या थंय तुवें मागलाय. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सदांच देवा तुजी वळख धरूंक तूं आमचो बाप म्हणून वळखून घेवंक आनी त्या दैवीक उतरांतय संदेशांतय समिया जेजू क्रिस्ताच्या साल्वासांवांतय तुजे थंय राजी जावंक तुजे थावन आमच्या पातकांचे भोगसाणें जोड घेवंक आमच्या पातकाच्या शिरापांतले शिक्षेंतले बंदडेंचे खरगांतले सुडका जोड घेवन पवित्र आत्म्याच्या त्या अभिशेकान सासनीक जिवीत आमी जोडीचय म्हणून बापा तुजी खुशी जावन आसा. तर आज बापा तुवें आमकां सांगाता मेळयलां तुजें उतर आयकूंक तुजें उतर वाचूंक तुजें उतर नियाळ करूंक तुज्या उतरांच्या संदेशांतय आध्यात्मीक बरी भलायकी जोड घेवंक आत्म्याची बरी भलायकी आमच्या जिवाची बरी भलायकी आमच्या मनाची बरी भलायकी आमच्या काळजाची बरी भलायकी आमच्या कुडीची बरी भलायकी आनी आमच्या सगळ्या जिविताची परिपूर्ण संपूर्ण होलिस्टीक बरी भलायकी जोड घेवन आमच्या जिवितांत बापा तुज्या भुरग्यापणांत तुजें भुरगें जावन तुजो भुरगो जावन चड आनी चड वाडवळ जोडूंक आध्यात्मीक वाडवळ जोडूंक बापा तूं आमकां आपयताय. तर तुजे भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल बापा. सगळ्या संवसारभर दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रम विक्षण करच्या समेत तांचेर आशिर्वाद घाल बापा. तांकां बरी भलायकी दी बापा. तांच्या कुडीन कसलीय पिडा आसल्यार गूण कर बापा. तुका सरसंगती साध्य तुजें उतर धाडून तांकां गूण कर बापा. तांच्या काळजांत असल्या भोगणांतय आसले बापा दूख आनी खंत बेजाराय ह्या फातकाची बंदडेन ते तांकां निवार बापा. तांच्या मतीक बरी भलायकी दी बापा. सुशेगाची शांती समाधान न्हीद सबस्तकाय तांकां फोव कर बापा. आत्म्याचे पिडे थावन तांकां तूं निवार बापा. बापा तांकां बरी
बरें काम बरो दीस पडतो ग्रास आर्थीक आशिर्वाद आनी कुटुंबा जिवितांत सुख संतोष आनी शांती समाधान तांचे शिकप शिकोवंक आनी तांकां नवे संगती शिकोवंक जाणवाय बुदवंतकाय उगडास ताची सकत तांकां दी बापा बरो फुडार बरें भविश्य आनी तांचे मोगाच्या मनशां सगळ्या संवसारभर कोणा खातीर ती मागून आसात बापा कोण तांकां मोगाची तांच्या समेत तांचेर बापा तांच्या गरजा प्रमाणे आशिर्वाद घाल अशें बापा आमी सगळीं तुज्या आशिर्वादान हें संवसारी जिवीत फळाबरीत आनी जैतेवंत रितीन जियोंक आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कशें आसात मोगाचे न्हू. थोडो वेळ आमी देवाच्या उतरांचेर आमी नियाळ करया गी. हांगासर आसा देवाचें उतर आमच्या नियाळाक. किर्तन 107 20 बोळ. Psalm 107 verse 20. सर्वेस्पर आपलें उतर धाडून तांकां बरी करता आनी तांचो जीव नासांतलो निवारता. सर्वेस्पर देव आपलें उतर धाडून तांकां बरें करता आनी तांचो जीव नासांतलो तो राखता. म्हाका न्हू आमकां हर एकल्यांक बरी भलायकी जाय जी म्हण आशा आसा वय मू. कोणाक पिडा जाय, कोणाक कस जाय, कोणाक संकस जाय, कोणाक दूख सोसूंक जाय, कोणाकी नाका. आमकां जाय बरी भलायकी, संपूर्ण बरी भलायकी. ह्या दिसांनी कोरोना वायरस कोविड-19 वरवीं म्हाका न्हू सगळ्या मनशाक कश्ट आसतना आमी बरी भलायकी आशेता. ह्या कोविड-19 तावन संरक्षण आशेता. देखून सरकार तशें विज्ञानी दाखतेर जाणारी आमकां कितें म्हणटात आमी मास्क घाली जाय म्हणून. मास्क घालन त्या कोरोना वायरसाक आमच्या कुडी भितर रिगानाशें आमी सत्राय घे जाय म्हणून. कोणाक आमी हात दिवन नजो, कोणाक स्पर्श करून नजो, कोणाक पटलून दवरून नजो, कित्याक तांचे थावन वायरस आमकां येवंक साध्य आसा. मात न्ही आमी परतून परतून हात आमचे सॅनिटायज करी जाय, बरें करून धुय जाय, नितळ निर्मळ रावा जाय. मात न्ही आमी बऱ्यांतलें बरें जेवण जेवन, बऱ्यांतलें बरें व्यायाम एक्सरसायज करून आमची कूड बळिश्ट सक्तेवंत आमी करी जाय. म्हाका ह्याच दिसांनी कोविड-19 वॅक्सीन भायर आयलां आनी हें वॅक्सीन खाणगे जाय म्हणून आमकां उत्तेजन करना आसात. कित्याक ह्या वॅक्सिनांतय कितें आसा, ह्या वॅक्सिनांतय कोविड-19 झुजची सकत आसा. म्हणजे कोरोना वायरस खंयच्या एका मनजातीक दिवन ह्या खंयच्या एका मनशाक ती कोरोना वायरस आयल्या उपरांत ताचे थंय एंटीबॉडीज म्हणजे कोविड-19 लागीं झुजच्याच आसली सकत आयल्या, ती सकत काडून थंयसर वॅक्सीन तयार केला. म्हणजे तें वॅक्सीन आमी घेता आसतना आमचे थंय कोविड-19 कोरोना वायरस झुजच्याच आसली सकत येता. सगळ्या संवसारान मोगाचे न्हू कितलेशे वायरस आसा, असंख्यात वायरस आसात, असंख्यात बॅक्टेरिया आसात. ह्या द्वारे असंख्यात पिडा शिडा आमच्या जिवितांत येवंक साध्य आसा. ह्या पिडे थावन आमी मोगाचे न्हू सुरक्षीत आसा जाय. आतां आमच्या जर तर कुडीक पिडा आयल्यार मोगाचे न्हू आमच्या कुडींत दूख आसल्यार, आमच्या कुडीन बांदपाचो आसल्यार ताचो प्रभाव आमच्या काळजाचेर पडटा. आमच्या काळजांत संतोशान आनंदान जिवंक आमकां जायना. मातनीत आमच्या मोतीचेर पडटा. आमच्या मोतींत बरें करून चिंतूंक, जाणवायन चिंतूंक, बुदवंतकायन चिंतूंक, बरें करून परिक्षेन बरोवन ह्या खंयच्या एका स्पर्धांनी खंयच्या एका परिक्षेनी पास जावन उत्तीर्ण जावंक, मुखार वचूंक, बरो फुडार असो करूंक, ह्या बरें काम करूंक आमकां साध्य जाता. मात न्ही जर तर आमच्या आत्म्यांतच पिडा आसल्यार, आमच्या जिवांतच पिडा आसल्यार ती आमच्या कुडीचेर प्रभाव घालता. त्या वेळार आमी म्हणटा सायकोसोमॅटीक पिडा, स्पिरिच्युअल आनी सायकोसोमॅटीक पिडा आमकां येवंक साध्य आसा. जर तर आमकां संपूर्ण बरी भलायकी जायची जाल्यार जशें कोविड-19 आतां आमी सुटका सोडीची जाल्यार आमी पयलें आमी कोणाक स्पर्श करता, कोणाक आपडटा, भायर तावन ती पिडा आमचे थंय येनाशें, ह्या आमची पिडा हेरांक वचनाशें आमी सत्राय घे जाय. त्याच रितीन मोगाचें न्हू आज म्हज्या नियाळाक आयिल्लें जावन आसा. जर तर आमकां संपूर्ण बरी भलायकी जायची जाल्यार आमचे संबंद सारके आसा जाय. होलिस्टीक हेल्थ अँड रिलेशनशीप, बरी भलायकी आनी संबंध सांगाता वेतात. जर तर बरी भलायकी आमकां जाय, आमचे थंय बरे संबंध आसा जाय आनी सारके संबंध आसा जाय. जर तर सारके संबंध ना आमी नासाच्या वाटेन वेता. सर्वेस्पर देव आपलें उतर धाडून तांकां बरें करता आनी तांकां नासाच्या फोंडांतले तो राखता. तर आमच्या जिवितांत आमकां नासाच्या फोंडांतले देवान राखचे जाल्यार आनी आमकां बरी भलायकी मेळची जाल्यार मोगाचें आमी कितें करी जाय. आमी पळयता लांब आवक म्हळ्यार जायतीं वर्सां म्हणून न्ही. ह्या दिसांनी सा लॉरेसाचें फेस्त आमी केलें. सा लॉरेस आमकां भोव मोगाचो पात्रोन सांत आत्तूर फिरगजीचो पुण्यक्षेत्राचो पात्रोन तो जावन आसा. तो केवळ 33 वर्सां जियेलो. पूण जाल्यार तें लांब आवक आमी म्हणटा कित्याक सोम्या जेजू क्रिस्ताचे एक कोटान तो जियेलो.
त्या कायलीर ताका बसता आसतना सयत तो सोम्या थंय एकवटान जियेलो. सर्ग उक्त जाल्लें दर्शन ताका जालें. बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक अगम उजवाडान परसळान महिमेन थंयसर सिंहासनाचेर बसलेलें ताणें पळयलें. देखून मोगाचें तो न्हीद जावन तो मरोना, तो ससनाच्या जिविता उतरोवन येता. ससनाच्या ससनाक तो देवा सवें जियेता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सोमी जेजूय मोगाचें केवल 33 वर्सां तो जियेलो जाल्यार मोगाचें तें लांब अवकस कित्याक तो मरोंक ना, तो ससनाक जियेता. कुडीन तो मेलो तरी तो जिवन जालो आनी ससनाच्या ससनाक तो जियेता. तर मोगाचें आमची बरी भलायकी म्हणजे आमच्या कुडीची मात बरी भलायकी न्ही, आत्म्याची, जिवाची, आमच्या सगळ्या जिविताची बरी भलायकी. ह्या वक्ता मोगाचें आमी जाणा जावया, सोमी जेजू सयत देवा बापा लागीं संबंद दवरून जियेलो. सालवारेस देवा सवें संबंद दवरून जियेलो. सांत भक्त देवा सवें संबंद दवरून जियेले. तर हांवें आनी तुवें आमच्या जिवितांत आमचे संबंद आनी इश्टाघात कसली ह्या विशयांत आमी नियाळ करया. केदाळा मोगाचें आमकां इश्टाघात जाता आनी संबंद जाता. एक रितीन संबंद जावचे मोगाचें आमच्या पसंदच्या संगतीचेर, अकॉर्डिंग टू आवर लायकिंग्स. जर तर आयस्क्रीम खाताले सांगाता हर एक फावटी ते आयस्क्रीम पार्लरार येतात, तांची इश्टाघात जाता. तेंच जर तर बेबदे हर एक फावटी त्या गाडांगाक त्या बारांक सोरो पिवंक येता, थंयसर तांची इश्टाघात जाता. थंयच राजकीयांत आसले थंयसर ते इश्टाघात जाता. समाज सेवा करतले थंयसर इश्टाघात जाता. बिझनेस करतले ते सांगाता मेळटात. ह्या विविध तराचे मनीस सांगाता मेळटात. थोडे फावटी आमी पळयता खबरो करतले स्त्रियो सांगाता मेळोन खबरो करतात. ह्या खबरो करचे दादले आसल्यारय सांगाता मेळोन ते खबरो करतात. म्हणल्यार आमच्या पसंदेचेर होंदून इश्टाघात जाता. दुसरी विरोध स्वभावांची सांगाता मेळटात. म्हणटात सायकॉलॉजिस्ट, मानसीक विज्ञानी म्हणटात लांब आसल्याक मोटवीं बरी लागतात, मोगार पडटात. मोटव्याक लांब आसली पसंद जातात, ती मोगार पडटात. गोऱ्यांक सावळी आसली बरी लागतात, कित्याक तांची कात गोरी जाल्यार जायते पिडा आसता तांकां कातीचे. देखून चिंचिंतात काळी कात बरी, सावळी कात बरी म्हणून सावळी कात आसल्यांच्या मोगार पडटा. सावळ्यांक गोरी सोबीत दिसतात, देखून गोऱ्यांच्या मोगार पडटात. थोडे फावटी शांत प्रशांत असले व्यक्ती आनी कोणी जब्बर झोरान उलोवचें, बोब मारून उलोवचें, या बरें सकाळा लागीं साळावळेन उलोवचें, तसले व्यक्ती पसंद जाता. देखून प्रशांत असले, शांत असले, चड उलयनातले, चड उलयतल्यांच्या मोगार पडटात. या तांची इश्टाघात जाता, तांकां सांगातात. थोडे अस्कत असल्यांक बळवंत बरें लागतात, तांची इश्टाघात जाता. बळवंत असल्यांक अस्कत असले बरें लागतात, तांची इश्टाघात जाता. अशें विरोध स्वभाव असल्या, विरोध लक्षणां असली सांगाता येतात आनी तांची इश्टाघात जाता. आनी एक तरान आमी इश्टाघात जावची पळयल्या, जर तर तांकां एकच दुस्मान आसल्या, सबार जाण भाव आसल्यार, या सबार जाण भाव भयणी आसल्यार, तांच्या पयलीं एक भयणी थंय दोगां तेगांक दुस्मान काय आसल्यार त्या एका भयणी विरोध उरलेल्या पुरा सांगाता येतात. एक देशाक दुसरे देश कांटाळटा जाल्यार ते इश्ट न्हय जाल्यार ते सगळे देश सांगाता येवन एका देशाच्या विरोध जाता. म्हणजे इंग्लिशान म्हणजे कॉमन एनिमी. एकल्या विरोध वचच्या खातीर उरलेले सांगाता येतात. जणी खबरो करूंक आसतना कोणा एकल्याचे खबरो करूंक आसा, विकारांचे खबरो करूंक आसल्यार आनी कोण विकारांचे विरोध आसात ते सगळे सांगाता येतात. त्या एका स्त्रियेचे विशयान कोणाक वायट उलोवंक आसल्यार तिचे विरोध आसले वैरी सगळे सांगाता येतात आनी तांची निंदा करतात. हाचे वरवीं मोगाचें न्हू, आमची बरी भलायकी बिगडची साध्यता आसा. जर तर नियंत्रण नासतना आमी इश्टाघात केली, केवल आमी पसंद करता म्हणून, या विरोध स्वभावाची, विरोध लक्षणाची म्हणून, या आमकां एकच दुस्मान आसा म्हणून सांगाता मेळ्ळ्या वरवीं आमची बरी भलायकी बिगडची गरज आसा. देखून आमी वाचता इसाया प्रवाच्या बुकांत 20 आनी 8 अवस्वरांत 22व्या बडीर, आयजाया चॅप्टर 28 वर्स 22. देखून आनीक निंदा करिनाकात, करशा जाल्यार तुमचे बांध अर्नातेले, कित्याक सगळ्यांचो नाश जातलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पळय मोगाचें खबरो करतल्यांनी, हेरांच्या विशयान निंदा करतल्यांनी कितलें जागृत रावचें जाय. आमी निंदा करता आसतना, हेरांक सकला घालता आसतना देव आमचो बाप, आमी सर भाव भयणी म्हणले तसलो मनोभाव आमकां आसा जाय. आमी कोणाची निंदा करता आसतना मोगाचें आमी एक दीस मोरान हांव सर्गींच्या राजा उतरोवन वता. थंयसर सर्गींच्या राजांत आमकां स्पश्ट जातलें आमी सर भाव भयणी, कोणा विशयांत आमी निंदा केली, कोणा विशयांत आमी पातकां उलयलीं, त्या वरी मोगाचें आमच्याच आत्म्याचो नाश करून घेता, आमच्याच आत्म्याची बरी भलायकी आमी होगडावन घेता. हे आमी उगडा आसून भाव. देखून मोगाचें आमी केदींच खबरो करचे न्ही, हेरांचे वायट उलोवचें न्ही, हेरांची निंदा करची न्ही. थोड्यांक सवय आसा पाद्रापांची निंदा करची, बेस्पांची निंदा करची, पापसाहेबांची निंदा करची, कार्दिनालाची निंदा करची. पवित्र पुस्तकांत म्हणटा, देवाच्या अभिशिक्तां विरोध उलयनाका. डू नॉट स्पीक अगेन्स्ट द गॉड्स एनॉयंटेड. देवाची भुरगीं जावन आसा तांच्या विरोध आमी केदींच उलोवचें न्ही. हाच्या बदलाक मोगाचें आमी मागोवंक फावो. पापसाहेबा विशया
खातीर बेसपां खातीर कार्दिनलां खातीर मिशनरीं खातीर सर दादल्यां पासत स्त्रियां पासत आवय बापाय पासत आनी ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस खरगांतले निवारचे पासत भुरग्यां पासत काम नासलेल्या पासत पिडेस्तां पासत कश्ट जातल्या पासत म्हाका जेन्ना आमी मागोवंक फावो अशें आमी देवाची भुरगीं जावन जियोंक फावो म्हणजे हर एकल्यान थंय मोगाचो संबंद भाव आनी भयणी म्हणल्यार तसलो संबंद आमी आसाक फावो कशें मोगाचें न्हू आमची भलायकी पाड जावंक साध्य आसा वायट इश्टागते वरवीं आमकां पयत पुस्तकान दाखलो आसा सॅमसन देवान मागलेलो व्यक्ती जावन आसलो ताच्या बापायन मानवान आनी ताच्या बायलेन देवा लागीं मागोन देवान तांकां एक भुरगो फावो केलो देवान मागलेलो व्यक्ती सामसांव पवित्र आत्म्यान भरलेलो व्यक्ती देवाची सकत ताचे थंय आसलो व्यक्ती पूण कितें जाता तो दलैला म्हणल्यार तसल्या पालेस्तिनी स्त्रियेच्या मोगार पडटा कशें म्हळ्यार तरणाटे थोडे बरी एक हिरोईन आसा बारी सोबीत आसा बरी नाचता बरें गायता या बारी अपुरपेची सबाय आसा बरे केस आसात या बरे तिचे दोळे म्हणून मोगाच्यान मोगार पडटले आसात त्या रितीन दलालाच्या मोगार पडटा पूण तें दलायला एक वेश्ये ह्या वायट सवयेचे सालीचे पूण सामसांव ताचें गणें करिना देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या त्या प्रेरणाचें गणें करनासतना त्या स्त्रियेच्या मोगार पडटा त्या दलायलान विचारलें ताका पयलें सवाल तुज्या सक्तेचे गूट कितें वॉट इज द सिक्रेट ऑफ युअर एनर्जी मोगाचें न्हू वायट संबंद आमच्या जिवितांत येता आसतना आमचे थंय आसच्या देवाच्या मणयारपणाचे देवाच्या सक्तेचे देवाच्या अभिषेकपणाचे ते घूट तांकां कळी जातात आनी आमकां नासाच्या वाटेर व्हरून पायतात दलायलान सामसांवाच्या नासाच्या वाटेक व्हरून पावयलें आनी सामसांव पाडाव जालो देखून मोगाच्यान आमी इश्टाघात करतना आमी जागृत आसा जाय ही असली इश्टाघात आमी दवरचे गी असले संबंद म्हणजे जिवितांत आसयेत गी एलिशाक मोगाच्यान आसलो एकलो सांगाती ताचें नांव आमी जाणां कोण एलिशा प्रवादीक आसलो सांगाती गेहाजी एलिशा तरी मोगाच्यान देवा थंय एकवटान मागण्यार आसतलो केदाळा दिंबयेर आसतलो दोनी हात वयर करून मागणें करतालो उपवास प्राचीत करतालो गेहाजी केदाळे मोगाच्यान संवसारा सांगात संबंद दवरनासतलो संवसाराची गजाली उलयतलो संवसाराची खबरो करतलो संवसाराची तो संवसाराच्या लोकां बरी एकामेकाची तो निंदा करतलो एलिशा तरी मोगाच्यान आस्त बदिकाक पयशांक तो लाभदाना नामान व्हड ग्रेस्कायेचे वस्तू भांगार दिरवें हाडल्यार एलिशा ताका ताचे वस्तू काण घेना पूण गेहाजी त्या नामान कोडकारागडचे वस्तू काण घेता आनी एक दीस मोगाच्यान एलिशान ताका अशें सांगत येत पडटा म्हज्या सरसिलो पयसर निखळ हांगासो कित्याक कोडीच्या पिडेन वळवळतल्या त्या नामानाचे भांगार दिरवें तुवें आशेल्योय आनी ताचे कडचे वस्तू तुवें घेतले देखून ताची खोडीची बिडां तुका येतली आतां तुका ती खोड दोसतली गेहाजीक खोड दोसूंक लागली ताणें एलिशा तावन पयस वचचें पडलें मोगाच्यान त्या एलिशा बरी आमी जर तर आमच्या जिवितांत केन्ना आमी जाणा जाता म्हजी इश्टाघात म्हजो संबंद म्हाका देवा तावन पयस करचें करता त्या वखदां मोगाच्यान तांचे तावन मेकळे जावचे तसले सखत बोळ म्हाका तुका जायचे जाल्यार हांवें तुवें कितें करूंक आसा जो हांवच्या वांजेलान 15व्या वर्सांत 5 वडीर देवाचें उतर म्हणटा समी जेजू आमकां म्हणटा हांव जावन आसा खरी दाखवाल तुमी जावन आसात फांटे म्हजे थंय एकवटान रावा त्या दरा फळ दिवचेच आसले तुमी जातल्यात नाजाल्यार चुकोन गेल्ल्या फांट्या बरी जातल्यात सो ह्या जेजू थंय मोगाच्यान आमी एकवटान रावत जाय आनी ताची ती दैवीक सखत म्हजे थंय तुजे थंय वाळून येत जाय तेन्ना आमच्या इश्टगती वेळार आमच्या संबंदा वेळार तांचो वायट प्रभाव आमचेर पडच्या बदलाक आमचो बरो प्रभाव तांचेर पडटलो आमकां आसा दाखलो सांत आगोस्तिनाची आवय सांत मोनिका तिचो पती पेट्रिशन वायट व्यक्ती अविस्वासी व्यक्ती खोटो व्यक्ती तिचो पुती बापाय बरींच वायट सालिसो जालो पूण मोनिका आपल्या मागण्यांत देवा थंय संबंद दवरल्या बरी तिचो बरो प्रभाव पेट्रिशनाचेर प्रभाव घालता आनी पेट्रिशन कन्वर्टर जाता तिचो प्रभाव आगोस्तिनाचेर पडटा आनी आगोस्तीन कन्वर्टर जाता मोगाच्यान आमचो प्रभाव हेरांचेर पडा जाय घोवाचो प्रभाव बऱ्या घोवाचो प्रभाव बायलेचेर बऱ्या बायलेचो प्रभाव घोवाचेर बऱ्या आवयचो बापायचो प्रभाव आपल्या भुरग्यांचेर बऱ्या भुरग्यांचो प्रभाव आवय बापायचेर बऱ्या व्यक्तींचो प्रभाव तांच्या सगळ्या कुटुंबाचेर सेसा मारा ह्या दाळा मोगाच्यान आमी खरेपणी देवाची भुरगीं आमी जाता जर तर आमच्या जिवितांत आमी पिडेन पडोंक आत्म्यान जिवान या आमच्या कुडीन पिडेन पडोंक सबार कारण आसात 4 कारणां मोगाच्यान आज म्हज्या नियाळाक आयिल्लीं तुमच्या मुखार दवरता पयलें जावन आसा आमच्या भावार्थी जिवितांत आसचें उबाराय आनी तकसाय इनकन्सिस्टन्सी इन आवर फेथ आमच्या भावार्थांत आमकां ना आसची थिरासाण अस्थिरता म्हणयत आमच्या भावार्थ जिवितांत आमकां आसची अस्थिरता अस्थिरता म्हणजे आयतारा आमी बरे क्रिस्तांव
बरें करून मागणें करता. सोमार आमी दुसरेत. थोडे जाण इगर्जीन मात्र बरे क्रिस्तांव, इगर्जी भायर गेल्लेच गाडांक घालत आनी वायट सांगात. थोडे जाण आसा आवय बापाय सांगता, आपल्या कुटुंबाच्या सांता सांगता बरें आसात, ती नातल्या तक्षण इंटरनेटार गेले, फॉर्नोग्राफी पळयले, नाका जाल्ले पोस्ट डे पण पळयले, ह्या पोस्ट डे इश्टाघात केले आनी तांचें जिवीत देसवाड करून घेतात. ह्याच दिसांनी मोगाच्यान एकली स्त्री उडपीन बऱ्या कुटुंबांतली ग्रेस्त, पूण तिणें 32 लाख रुपये होगडायले. कारण कितें? इंटरनेटार वचून काम नासलो, आचारी भुरग्यांचो कुलेत आसतलो खंय. लेझी मॅन्स मायंड इज द वर्क प्लेस ऑफ द डेवल. इंटरनेटार वयचें, डेटींग करचें, ती चिंतली आपूण प्राय जाल्यार भुरगीं व्हड जाल्यात, काज जाल्यात, आपण कितेंय करयेत म्हणून. कांय जायना म्हण तिणें चिंतलें, पूण थंयसर आसल्या त्या लुटकारांनी तिका लुटून सुरू केलें. तिणें तिच्या घोवाचे भुरग्यांचे तिचेच म्हणून लगभग 32 लाख होगडायले. आनी एक हांगासर लागशिल्ल्या एका हळ्ळेच्या फिरगजीन थंयसरी लगभग 60 वर्सांची प्रायाची स्त्री, इंटरनेट तिका कितें म्हूण गोतनातलें, आतां ह्या दिसांनी इंटरनेट शिकली मात, थंयसर डेटींग केलें आनी तिणें लगभग 12 लाख रुपये होगडायले. ह्याच दिसांनी एकलो तरणाटो आयलो, ताची पतीन बरगांवांत काम करता, घरगत्या काम करनाका पयशे धाडटा, पूण हांगासर ताणें इंटरनेटार डेटींगांनी सुरू केलें. 30,000 रुपये करशिल्ले. ताचे उपरांत ताचेर कांय पयशे नासल्यान तो कितें हांगासर आयलो, देवान ताका आपण हाडलें. मोगाचें न्हू, आतां तो तांतलो बादशाह जाला. मोगाचें न्हू, आमकां आमच्या भावार्थी जिवितांत तिरासण जाय. हप्त्याचे 7 दीस मोगाचें न्हू आमी देवाच्या एकवटान जियेसय. 24 वरां आमी देवाच्या एकवटान जियेसय. 365 दीस आमी देवाच्या एकवटान जियेसय. हर एक वरां, हर एका मिनिटांत, हर एका सेकंडांत, हर एका घडये म्हणल्यार बरी देवा सांगत आमी जियेत आसतना बरो संबंध आमी जोडटा आसतना. सांत आर्नोल्ड जॉन्सन एसटीडी सभेचो स्थापक मोगाचें आमकां एक आदर्श जावन आसा. तो केदाळ जियेतलो देवा सभे एकवटांत आनी तो ताचें मोगाचें भक्तीपण जावन आसलें. 15 मिनिटां एपटी मागणें करतलो. काम करता करतना 15 मिनिटां एपटी मागणें. क्वार्टर आवर प्रेयर म्हणटात, कितल्या अपुरब्याची मागणी. 15 मिनिटां एपटी देवाक उलोवप आसा. पळया, ताचें काम करचें रावनातलो सदांचें बायल काम, पूण 15 मिनिटां एपटी मागणें. मात न्ही, तो सांतीसीम त्रिंदादीचें मागणें करतालो आनी जेजूच्या भोपयत काळजाचें मागणें करतालो, मरियमाच्या खातावीन काळजाचें मागणें करतालो, सांता भक्तांचें मागणें करतालो, आंजबडव्यांचें मागणें करतालो. जिवीतच एक मागणें जावन आसलें. देखून मोगाचें न्हू, ताचें ती वर्ती आज आपां विजमितां जीव आसतना जाली, आजून ती जावन आसात. देखून मोगाचें न्हू, आमच्या भावार्थी जिवितांत तिरासाण आसूं दी. आनी दुसरें जावन आसा, मोगाचें न्हू, एक बरी भलायकेची जिणी आमी जिवया. लेट अस लिव अ व्हेरी हेल्दी लायफ. थोडीं जाणां आसात मागणें करतात वय, पूण व्यायाम करिनात. मागणें मात केल्या पावना. मोगाचें न्हू, व्यायाम एक मागणें. सकाळीं उठून इल्लें कुडीक व्यायाम करचें. जर तर पेंकट दूख आसा, धंपराटी दूख आसात, पांय भर वतात, ह्या पुजांची दूख आसा, सकाळीं उठून इल्लें एक्सरसायज करचें, इल्लें धांवचें, इल्लें पुशअप्स करचें. कितें एक्सरसायज करून जाता तें करच्यो. इल्लें चलचें, वॉकिंग सकाळीं या सांजेर. जेवता आसतना कितें जेवी जाय तें मात जेवचें. मेळ्ळां म्हणून भारी धर्माचें मेळ्ळां म्हणून खावचें न्ही. आयस्क्रीम मस्त आसा म्हणून सगळें आयस्क्रीम खावचें न्ही. एक व्हडलें कितें म्हणटा ब्रिक आयल्यार ह्या सगळें तुमकां कंटेनर फूल आयस्क्रीम खावचें न्ही. ह्या बरें दुकरां मास मेळ्ळें म्हणून आसलें तितलें खावचें न्ही. मेळ्ळें तितलें दुकरां बीट कहलें म्हणटात मटन या कसलें बिरयाणी म्हणून खावचें न्ही. कितें खायचें, कितें पियेचें. मोगाचें न्हू, आमच्या जिवितांत हेल्थ आसा जाय. विशेश जावन आमकां प्राय जावन येता आसतना आमी जागृत आसा जाय. बऱ्या भलायकेचें, वेळार न्हिदोवचें, वेळार उठचें. कितें वाचता हांव, कितें पळयता हांव, कोणा लागीं संबंद दवरता हांव, कितलें आमी चॅटींग करता इंटरनेटार. आसलो इतलो वेळ इंटरनेटार वॉट्सॅपार आमी खर्चूचो न्ही. आनी मोगाचें न्हू, तिसरें जावन आसा डिमॉनीक इंटरफियरन्सीस. मोगाचें न्हू, आमच्या जिवितांत देंवसार निरंतरी आमचेर प्रभाव घालून पळयता आनी आमकां देसवाड करूंक पळयता. सोर येता फकत सोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी सत्यानाश करूंक. समी जेजू येता तरी आमकां जिवीत दिवंक, भरोवन ओमताच्या मापान तो जिवीत दिवंक. देखून मोगाचें न्हू, आमी देंवसाराक इडें दिवचें न्ही. म्हणजे पितीसपणां, हात वाचचें, हणें बराप वाचचें, तें स्टार रिडींग करचें, माट मंत्र तें पातयणी, ह्या कसलें शाकुना, अपशाकुना, जन्मकुंडली असले संगती मोगाचें निरंतरी तो नाजाल्यार हो आमचेर प्रभाव घालून आसतात. पूण मोगाचें न्हू, देंवसाराक आमी हुकूम घालचें. भायर सर म्हणजे थावन अशुद्ध आत्म्या. मोतींत वायट न्हीद ना आयिल्ल्या वेळार मोगाचें असले हुकूम आमी घालचे. काळजांत वायट भगणां आयिल्ल्या वेळार असले हुकूम आमी घाली जाय. आमकां आमच्या कुडींत ती असली भगणां आयिल्ल्या वेळार असली हुकूम आमी घाली जाय. कसल्या जाग्यार सयत मोगाचें आमी असली हुकूम घाल. केदाळे पवित्र भगवंत जिवितांत आमी जिये जाय. चवथें जावन आसा मोगाचें न्हू, आमच्या जिवितांत थोडे फावटी आमी चिंता एक पिडेस्त जावन जियोवचेंच एक आमचें एक आमकां एक देवान दिल्लें आपोवणें म्हणल्या बरी जियेतलीं आसात. एक फावटी एक स्त्रीक विशेश डिप्रेशन आसलें, मानसीक पिडेस्त जी जावन आसली एका वर्सांत हांव. देखून तिच्या घरच्यांनी म्हाका आपयलें घरा. तिजे लागीं उलोवंक. तिजीं भुरगीं वाडोवन येतात मात्र, पूण तिजे भावांनी भयण्यांनी आपयलें म्हाका. आनी तिच्या लागीं उलयता आसतना म्हाका कळ्ळें तिचो घोव सरला. 1 वर्स उतरलें जाल्यार ही केदाळे रोडान आसता, केदाळे कंतिश्ट आसता. ती म्हाका म्हणटा, फादर
हांवें रडाचें न्ही हांव रडना जाल्यार लोक कितें चिंता म्हाका म्हज्या घोवाचो मोगूच नासलो म्हण चिंता देखून हांवें चडांनी चड रडचें आनी चड दिसांनी रात हांवें समज जेविनासतना रावचें. पळय मोगाचें न्हू ती चिंता रडोनूच रावल्यार जेविनासतनाच रावल्यार लोक चिंता ती तिच्या घोवा खातीर ती रडटा म्हणून. मोगाचें न्हू आमी दीस आनी रात रडोंक न्ही देवान आमकां रचलां. पिडेस्त जावंक न्ही मानसीक जावंक न्ही टेन्शनार जियोंक न्ही वत्तडाकाल दबावाकाल जियोंक न्ही. God has not called us to live under stress and tension and depression and psychiatric disorders. बगार देवान आमकां रचलां मोगाचें न्हू जैते वन जावंक बरें जिवीत जियोंक भरून ओमतोच्या मापान जियोंक संतोषान उल्हासान आनंदान वय आमच्या जिवितांत जायते मरणां घडटा जावं बरो घोव सरता या पतीन सरता ल्हान भुरगीं सरतात भाव भयणी सरतात आवय बापूय सरतात जायते खरगां घडटात. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस COVID-19 सयत आयलें पूण मोगाचें आमी उडासर जाय. देव आमच्या सांगात आसा देव आमच्या सांगत आसा जें कितें जालां तें आमी आमच्या फाटल्यान घालचें कित्याक तें सगळी देवाची मांडवळ. लोकांच्या वांजेलान 20 आनी 4 वर्सां 20 आनी 6 वळीर म्हणटा पवित्र पुस्तकान बरयल्ल्या प्रमाणे हें सगळें गरजय आसलें न्ही. एमावसच्या वाटेक आसल्या त्या शिसांक समी जेजू स्पश्ट सांगता जेजू कुर्सार मेल्ल्या वयच्यान तुमी रडोन कांय फायदो ना. बगार तुमी तो पुनर्जीवन जाल्ली बरी खबर वचून प्रकट करा. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. समी जेजू मोगाचें म्हज्या तुज्या जिवितांत पुनर्जीवन जाय. थंयसर मार्काच्या वांजेलांत आमी वाचता 7व्या वसरान 13व्या वडीर मार्क चॅप्टर 7:13 तुमच्या संप्रदाया वरवीं तुमी देवाचें उतरस तुमच्या जिवितांत निर्फळ करून घेतात आनी असलेच जायत्य संगती तुमच्या जिवितांत करतात. म्हणजे मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत केवळ संप्रदाया प्रमाणेच आमी जियोवचें न्ही देवा लागीं संबंद दवरून जियोवचें. आनी रोमाकारान बरयलें पत्र 8वा वसर 11वी वळ म्हणून मोगाचें हांव अखेर करता. रोमन्स चॅप्टर 8:11 तितलेंच न्ही जेजूक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलेला देवाचो आत्मो तुमचें थंय जियेता होय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो. वय तर मोगाचें न्हू म्हजे थंय तुजे थंय देवान दिल्लो तो आत्मो आसा तो संवसारांत आत्म्या परस चड बळादीक. जर तर तो आत्मो देवान जेजूक जिवंत उठयलेलो देवाचो आत्मो म्हजे थंय तुजे थंय आसा वय जाल्यार तोच देव त्याच आत्म्या उदेशी म्हजी तुजी विनाशी कूड नव्या बळान भरतलो. म्हणजे म्हाका तुका नवी बरी भलायकी दितलो नवें समाधान दितलो नवे तरान बरी भलायकी दितलो नव्या तरान हर एक आमची पिडा शिडा गूण करतलो. मतींत उसवाड काळजांत उसवाड आमच्या आत्म्यांत आध्यात्मीक वाडावळ आनी नवें तरणाटपण आमच्या कुडीन दितलो. तर मोगाचें न्हू एक घडीभर आमी दोळे धांपया समया जेजूक आमचे थंय आमी आपोवया. जेजू ये म्हजे थंय आनी म्हाका बरी भलायकी दी. म्हाका आत्म्याची बरी भलायकी म्हज्या कुडीची बरी भलायकी म्हज्या मनांत बरी भलायकी म्हज्या काळजांत बरी भलायकी म्हज्या सगळ्या कुडीन माथ्या तावन पांयां बरयान बरी भलायकी आनी बऱ्या भलायकेन बरोवन नव्या तरणाटपणान बरोवन म्हजें जिवीत आपुरबायेन हांवें जियोंक बरे संबंद आसा करूंक आसल्या संबंदान दैवीक प्रभावान हेरांक समया जेजू तुजी सुवार्ता परगट करूंक आनी तांकांय तुजे सरशी हाडूंक तांचे तावनीचे वायट प्रभाव केदींच म्हजेर प्रभाव घालिनाशें हांवें आध्यात्मीक सक्तेन आनी बळान बराशें म्हजेर आशिर्वाद घाल समया जेजू. जेजू दैवीक हे दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रम पळयतल्या समेस्त म्हज्या भावां भयणीचेर आशिर्वाद घाल तांचे गरजा प्रमाणे आशिर्वाद घाल. पिडेस्तांक गूण कर कश्टतल्यांचे कश्ट हळू कर काम नातल्यांक काम फावो कर परिक्षा बरोवच्या भुरग्यांक परिक्षेंत पास कर बरें करून शिकोवन तांकां गिन्यान मत दी. देंवसराच्या सैतानाच्या बंदडेकाला आसल्या समया जेजू तुज्या आमलीक रक्तान धुवन नितळ कर. तुज्या कुर्साच्या त्या सक्तेन कुर्साच्या मरणाच्या त्या सक्तेन देंवसराक संपूर्ण तरान पयस कर. सुडका लाभ हर एकल्यांक वायट संवयांत नवें जिवीत जियोंक तांकां फावो कर. तांचें जिवीतच नव्यान रुपीत कर. वेपार वहिवाटांत लाभ जायशें कर मुनाफो जायशें कर प्रमोशन जायशें कर तांच्या कामाच्या जाग्यार जें कितें ती आशा खंयच्या खंयच्या गांवाक वचूंक तें तांचें काम तें सुफळ जावं दी. हर एक तांची येवजण पंथा पावोवन दी. समया जेजू तुज्या भोव पवित्र आनी सत्यवंत नांवान हांव मागतां आमेन. जेजू ये म्हज्या संतोषान जेजू ये म्हज्या आनंदान जेजू ये म्हज्या खुशालकायेन जेजू ये म्हज्या हर एक मेटान जेजू ये म्हज्या संतोषान जेजू ये
म्हज्या आनंदान. जेजू ये म्हज्या खुशालकायेन, जेजू ये म्हज्या हर एक मेठान. काळजा दार उगडून सोम्या राखोन आसा, तुका स्विकार करून तुझे थंय जियेता. काळजा दार उगडून सोम्या राखोन आसा, तुका स्विकार करून तुझे थंय जियेता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमा समेस्त तांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.